नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट आणि एक खास कार्यावळ सिटीजन अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार आयल्या. आणि जे आमच्या ह्या गोंयचे असे व्यक्ती जांच्यांनी ह्या काळान म्हळ्यार लॉकडावन जेन्नाच्यान सुरू जालें तेन्नाच्यान किंवा ताच्या पयलींच्यान सुद्दां म्हणू शकता जायते असे व्यक्ती आसा जांच्यांनी ह्या आमच्या सोसायटी खातीर खूब कितें दिलें आणि तांकां एक थँक्यू म्हणपा खातीर किंवा तांकां एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा. आणि आयज आमच्या बरोबर अशे एक व्यक्ती आसा जांच्यांनी एक ताच्या पयलीं एक गोश्ट सांगता. ओके, ल्हान आसतना म्हाजी आई एक गोश्ट सांगताली की मोनजात जी आसता तांकां केन्ना मारप नासता, कारण तांकां आपले जी वेदना आसा ती व्यक्त करपाक ते शब्द नासता, आमचे कडेन पावना, सो तांकां मारप नासता केन्ना. आणि ह्या टायमार जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्नाच्यान खुबशे अशे आमी स्ट्रे डॉग्स पळयताले किंवा कॅटल्स किंवा बाकीचे अशे जनावरां जांकां जेवण मेळनाशिल्लें किंवा खुबश्यो गोश्टी तांचे कडेन पावनाशिल्ल्यो. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक व्यक्ती आमच्या गोंयचे अशे आसा जांच्यांनी हांच्या खातीर म्हणजे मोनजात आसा तांच्या खातीर काम केलें. ते म्हळ्यार अमित नायक आमच्या बरोबर आसा. अमित बाब, वेलकम टू द शो. थँक्यू. प्रुडंटान जो म्हाका टायम दिलो उलोवपा खातीर ताजे देव बरें करूं म्हणटा पयलेच फावटी. थँक्यू. अमित, सगळ्यांत पयलीं विचारपाक सोदता हांव, जेन्नाच्यान लॉकडावन सुरू जालें अशी कितें गरज आशिल्ली जें तुवें पळयलें की स्ट्रे डॉग्स किंवा बाकीच्या जनावरां खातीर तूं जेवण दितालो किंवा खुबशे अशे फोटोज तुजे हांवें सोशल मिडियाचेर पळयले. कितें दिसलें तुजे तकलेन, कितें आशिल्लें पयलीं? जेन्ना लॉकडावन स्टार्ट जालो तेन्ना हांवें पयलीं धरलें की आतां जी बीच सायडीचे शेकां आसा, फीश मार्केट आसा, हें सगळें बंद जातलें. कित्याक जेन्ना हांव एनिमल्साक टच आसा, स्पेशली एनिमल्स म्हणजे कॅट आनी डॉग, हांवें पयलीं सर्वे केली कितें मेळटा काय ना मेळटा तें पयलें वचून. जेन्ना एक 2 दिसांनी अशें जालें, हांवें पयले पेटे धाकटे पपीज मरण पडले आनी पेटेच पेट्या खाता. मनाक खंय तरी एक दिसलें की हांवें हो एक संकल्प घेवपा जाय आनी लोकांक जागृत करपा जाय की जे जनावरां आसा बीच सायडीचेर तांकां थोडें तरी जेवण दिवपाचें. हांवें पयलीं स्टार्ट केलें 10 किलांनी. 10 किलाचे रायस, करी पीस घेतले. जशे जशे दीस वाडले हो जो आंकडो आसा रायसाचो 35 किल 40 किलो हांवें स्टार्ट केलें रायस करून तितून मिक्सिंग करून करी पीस हे. आनी जशी जशी वाठाराक हांव पयस वचपा लागलो अशें दिसून आयलें की खंयच जे पपीज आसा जेवण खंयच ना. सो हांवें हो संकल्प घेतलो की म्हाजी हे आयडियेंतल्यान हांव लोकांक जागृत करता. स्पेशली जेन्ना सोशल मिडियाचेर हांव जे फेसबुकार पोस्ट घालतालो हे म्हाका शायन करपा न्ही, ते ह्या पोस्टांतल्यान हांव लोकांक सांगपा सोदतालो की सायडीच्यान जी आसता तुमच्या आसपास म्हाका पळोवन तरी तुमी बिस्कीट ना जाल्यार कितें तरी वेस्ट जो घरांत उरता तो तांकां घालचो, हो म्हाजो हेतू आशिल्लो. स्वताक शायन करपाक, कित्याक की लास्ट 20 वर्सां हांव हे एनिमल्साच्या जे हेल्प आसा म्हाजे घरा कडेन तुमी येवचे 80 डॉग्स आसा तांकां हांव डेली आतां फिडींग जेन्ना हांव करता सकाळीं भायर सरता घरांतल्यान रातचो हांव 10:30 रिटर्न घरा पावता. तेजे नंतर 11 हांव म्हाजी डॉगां फिडींग करता रातचे 11 ते 12. हो म्हाजो डेलीचो प्रोसिजर. रातीन येवन हांव म्हाजी डॉग्सां फिडींग करता की दीसभर हांव हे स्ट्रीट डॉग्साच्या फाटल्यान आसता. हो म्हाजो कित्याक जे काळजाक आसा ते भायर म्हाजे येता की डॉग खरेंच फ्रेंडली आसा. जेन्ना मनीस म्हणटा आमी इतली दोस्ती कर पण खंय तरी खंय विसरता. पण हे जे आसा आयज हांव जेन्ना गोंयाक भोंवता हांगासान दोनापावल वच नाजाल्यार काणकोण सायडीन वच, म्हाका स्पेशली डॉग आतां वळखपाक लागले. हांवें समज वुंडेड डॉग पळयल्या, किडे पडलेले, तांकां हांव आपयले जाल्यार डॉग म्हाजे कडेन येता, बसता. जेन्ना म्हाजे गाडयांक डिमॅक म्हण एक स्प्रे आसता, 7-8 बाटल्यो हांवें खाली केल्या. कित्याक जी वुंड जाता सद्याक कितें जालां, हीट जाल्ले जाल्यार वुंडाक कीड पडप चड आसा. हे खातीर जेन्ना डॉग स्वता येवन म्हाजे कडेन येवन बसता हेच म्हाका पुरो काळजाक सांगपाक, कित्याक खरोच हांव एनिमल लवर म्हूण. कित्याक ह्या हितूंतल्यान जेन्ना हांव गव्हर्मेंटाकच 2-3 फावटी एप्रोच केलें, सीएमाक केलें की म्हाका हेल्प करना जाल्यार तुमी एनजीओक तरी हेल्प करा. थोडे हांवें एनजीओ पयल्या मॅरी बिस्कीट घेता, फाती बिस्कीट घेता आनी पेट्यांक घालता. 1-2 बिस्किटेर कोणाचें पट भरना. सो हांवें दाखोवन दिवपाक सोदतालो की गव्हर्मेंटा, पूण गव्हर्मेंटान खंयच म्हाजें आयकलें ना. मुखार जसो जसो लॉकडावन वाडत गेलो म्हाकाय प्रॉब्लेम फेस करपा लागलो. कित्याक हांवें पिरियड केल्लो पयलीं लॉकडावना पुरतोच की म्हाजे जे रिसोर्सीस आसा तितली परते हांवें मॅनेज केल्ले. जसो मुखार आनी 15 दीस वाडले, मुखार वाडले, जे एनिमल्स लवर थोड्या सेक्टरांतल्यान म्हाका जे हेल्प केले तांकां हांव ह्या तुमच्या प्रुडंटा थ्रू देव बरें म्हणटा, करूं म्हणटा. कित्याक
त्यांचे हात नासलो जाल्यार इतलो हांव लॉंग जो पिरियड वाडत गेलो इतले हांव तांकां फिडूय करपाक कित्याक हांव एक कॅन्सर पेशंट कित्याक म्हाजो जो इनकम आसलें तें बंद जालें खंयचे तरी आसतना हांवें संकल्प घेतलो की त्या देवानच म्हाका हे एनिमल्सानच म्हाका थर्ड स्टेजीर जेन्ना कॅन्सर म्हाका जाल्लो हांवें 3-4 वर्सां म्हाजी ह्या कॅन्सरा लागून जेन्ना बॉम्बे काडली खंय तरी मन जातीनच म्हाका रिटर्न हाडलो थर्ड स्टेजी वयल्यान जो डिजीज म्हाका आसा तो अनक्युरेबल आशिल्लो तरी आसतना थर्ड स्टेजी वयल्यान हांव रिटर्न आयलो आनी ही जी जनावरां हांव म्हणटा की देवान म्हाका एक चान्स दिला की एनिमल्सा वयल्यान ते जे फीडबॅक म्हाका मेळटा आनी जो लॉ मेळटा तितूंतल्यान म्हाका आयज जी ताकद मेळटा लोकांक दाखोवपाक कित्याक एनिमल्स हो सॅक्टर आमी सांबाळपाक जाय. सारकें. अमित, जेन्ना सुरू केल्लें तेन्ना तुवें जशें म्हळें की जशी जशी एरिया वाडत गेली तशें तशें तुका आनीक कळपाक लागलें. सो हे सुरवात खंयच्यान केल्ली तुवें, खंयच्या रिजनांतल्यान, खंयच्या विलेज, खंयच्या एरियेंतल्यान? हांवें स्टार्टींग जे सुरवात केल्ली दोन हांवें फोकस केल्ले एक फीश मार्केट मडगांव कित्याक थंय जे लोक डॉग्स आसा संख्या खूब आसा कॅट्स आसा अरावंड 50 कॅट्स त्या जाग्यार आसा सो जेन्ना हांवें मार्केटाक गेलो कुत्र्याक डॉग्सांक फीड करप इझी आसा कित्याक घातले ते येवन खाता पूण माजराचें तशें ना कॅट्स कितें करता घातले म्हणटना पेटे जावन तेंच्या आंगार वता त्या खातीर जेन्ना कॅट्साक फिडींग करपा पडटा हांव त्या जाग्यार रावलो माजराक जेवण घातलें हाफ एन हाफ वेट केलो की माजरां जेवता ही पयलीं तेजे नंतर जशें म्हाका फोन येवपाक लागले हांवें जेन्ना फोटो फेसबुकार अपलोड केले तेन्ना म्हाका कांदोलेसान फोन आयलो म्हाका एअरपोर्टार सावन फोन आयलो वास्को सान खूब वाठारांतल्यान फोन आयलो तुमी एनजीओक काम करता काय हांवें म्हणलें हांव एनजीओक काम करना पूण हांव ज्या प्लेसीर तुमी सांगता ट्राय करता येवपाक कित्याक इतली रिसोर्सीस म्हाजे कडेन नाशिल्ली की हांव प्रत्येक जाग्यार वचून फीड पूण हांवें मागीर नंतर चिंतलें आयज काणकोण गेल्या फाल्यां कोलवा आरुशी कांसावली उतोर्दा वास्को कांदोली सांतिनीज दोनापावल मागीर ही सायडीच्यान कलंगूट सायड ही सगळी एरिया कवर करीत म्हाका मागीर ती माया लागली कित्याक डॉग्स म्हाका वेट करपाक लागले जी एरिया तेंची आसा सादारण 200 मिटर हाफ किलोमिटर पयलीं येवन रावप आरोशी सारकी एक बीच आसा कांदोली ह्या एरियेक माजोड्डा एरियेक थंय कांयच ना घरां खूब डिस्टन्सार आतां हांव सांजचो 5:30 गेलो जाल्यार ती डॉग्स एक 25 डॉग्स आसा म्हाका हाफ किलोमिटराचेर रावता हे कोणाक सांगल्यार फट दिसतलें पूण ही सत्य परिस्थिती आसा कित्याक जेवणाक खूबच जी ग्रावंड परिस्थिती आसा डॉग्साची खूब वायट आसा आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार एक म्हाका बरें दिसलें की जे फॉरेनर आसा आमकां इंडियन्साक थोडे आसा लोक जे हेल्प एनिमल्साक खरंच लव करता पूण बाकीचे जेन्ना हांवें पोस्ट घातले म्हाका कितें हेल्प कर लोक कमेंट मारपाक लागले की तुका बाबा कोणें सांगला हे जे पयशे कलेक्ट तूं करता इलिगल करता काय कित्याक लागून करता लोकांनी कितें म्हणून जे म्हाजे मना आसा जे हांव करता म्हाका खबर आसा डॉग कितले म्हाका वेट करता ते मॉस्कोसान फोन आयलो रशियेसान फोन आयलो वर्ल्डाक म्हाका दिसता जायत्या भागांनी म्हाका फोन आयलो लोकांनी कन्सर्न म्हाका विचारले एक थोडे दीस लोकांनी पयलें की हो खरंच ह्या सॅक्टराक आसा काय ना जशें जशें म्हाजो वाडत गेले पोस्ट हांव घालीत गेलो लोकांनी म्हाका एप्रोच केलें तूं जे करता ते खरेंच देव वयल्यान पळयता म्हण तुका फॉरेनरांनी थोड्यांनी म्हाका हेल्प केलो पूण कितले पर्संट थोड्यांनी कमेंट मारलो वाय रशियनाक विचारलें की तुमी रशिया सोडून गोंयाक कित्याक पळयता अशे कमेंट आयले तांकां तेन्ना तेणी जो सपोर्ट म्हाका थोडो केलो पूण गोंयची गव्हर्मेंट म्हाका दिसना हांवें प्रमोद सावंताक स्पेशली लेटर बरयली ह्या एक की म्हाका समज हेल्प करना जाल्यार तुमी तुमची एनिमल हजबंड्री पोर्टफोलिओ घेवन आसा तुमी मिनिस्ट्री आसा पूण हे सगळे कित्याक लागून म्हाका खबर ना पेमेंट गव्हर्मेंट सर्वंट घेता एनिमल्सांचेर जेन्ना क्रायसीस आसा समज हे एनिमल्सां समज तुमी पळयना जाल्यार पोर्टफोलिओ घेवन दुसरी गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां फीश मार्केट जे होलसेल मार्केट आसा मडगांव तुम्ही बायपास हाडून त्या फीश मार्केटात तेकयला एक सायडीच्यान रस्तो इनकम्प्लीट आसा जो कारवार गेला हायवे त्या मार्केटांतल्यान आज इतल्यो गाडयो पास जाता 100 स्पिडीक गाडी वता आनी दिसाक म्हाका दिसता एक तरी डॉग ह्या गाडये पोंदा येता हांवें स्वता रावन थंय एक व्हिडिओय व्हायरल केल्लो की ह्या दोनूय सायडीच्यान एक स्पीड ब्रेकर घालता म्हण लोकांक गोंयाक आयज एनिमल्स जो सॅक्टर आसा समोर आयले जाल्यार म्हणटा कितें मोग आनी वच पूण एनिमल्साक आयज म्हाज्या घरा कडेन हांवें 3 इंजर्ड कुत्रे हाडून दवरलेले आसा तेंची हांव स्वताक काळजी करता एक व्हरून हांवें काणकोण दिला जो चड डॅमेज आसा कित्याक कुत्रे आपटाता आनी सायडीन वचून पडटा म्हणटा हेंची काळजी घेवपाची 2 माजरां म्हाजे गाडयेक सद्याक आसा की हांव घेवन भोंवता फिडिंगाक लागून धाकटी तांकां आजून म्हाका दिसता दोळे फुटले ना
हांवें तांकां दूध फिडींग करता सकाळचे हाफ एन आवर रावन हांव जें मिल्क तांकां दिता. आयज अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा. पण हांव म्हणना की सगळेच जनावरांक वाचोवपाक आमच्यांनी जायना, पूण सीएमाक मागता खरोच जो लोकांचे थ्रू आयकलां हांवें पयलां ह्या काळाक की सीएम बरो म्हणटा जाल्यार हेय सॅक्टराचेर मातशें फोकस कर म्हण मागता तुमचे तरी, आनी तुमी हो आवाज उठोवपाक जाय. अमित, म्हाका एक लास्ट गोश्ट जाय की आतां जेन्ना तूं इतले रिजन भोंवलो, तुज्या मनाक कशें दिसता सगळ्यान पयलीं ह्या टायमार? मनाक खूब बरें दिसता. पण मनाक आतां वायटय कित्याक दिसता, आतां जेन्ना लॉकडावन सोंपतलो, पावस लागतलो, ज्या जाग्यांनी फॉरेनर येताले, चॅक्स आशिल्लीं, हेका लागून थोड्यांनी पयलींच काडून व्हेली. पावसाक हेंचें कितें जातलें हो एक मनाक सदांच विचार आसतलो. आनी हांव म्हाजे परीन समज कोणूय हेल्प म्हाका करता इन फ्युचर, हांव हेंय पळयता लॉकडावन जालें म्हणटच हो हांव जे संकल्प घेतला तो सोडचो ना. विकाक एक फावटी तरी त्या जाग्यार वचून हेंकां फीड करपाचें हांवें निश्चय केला. कित्याक जी म्हाजी आपुलकी तेंचे बरोबर जाल्या सद्याक तुमकां सांगपाक शकना, पूण रातची जेन्ना हांव येवन न्हिदता दोळ्यांतल्यान दूख वता. कित्याक एक कुत्रो जेन्ना रस्त्यार इंजर्ड जाता, तेजे दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवता ती आमकांच कळटा, लोकांक पडून वचना. म्हणटना आयज अशी परिस्थिती मुखार ह्या एनिमल्साची जावची न्हू म्हणून गव्हर्मेंटान खंय तरी हेंकां एक जो एनिमल हजबंड्री आसा खंय तरी हांचो विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बरोबर. म्हाका दिसता एक गजाल जी अमितान सांगली ती सारकी मनार घेवपा सारकी आसा, म्हळ्यार एनिमल हजबंड्री. जर गव्हर्मेंटान एक असो डिपार्टमेंट आसा जो बाकीच्या म्हणजे जनावरां खातीर काम करता, जाल्यार तांणी काम करप भरपूर गरजेचें आसा. आमचे कडेन आयडियाज ना अशें ना. जर कसली गरज आसा जाल्यार ते नव्या तरेन कशें आमी हाताळपाक शकता होय विचार करप भरपूर गरजेचो आसा. ह्या वेळार जेन्ना लॉकडावन आसा, मनशांकूय सगळें राशन पावयता, सगळ्यो गोश्टी जाता, एक मनीसपणाचें नवें दर्शन ह्या आयच्या युगान आमकां दिश्टी पडलां खरें. पूण त्याच बरोबर मोनजात किंवा जनावरां जीं आसा तांकां सुद्दां जर जेवण पावयत जाल्यार म्हाका दिसता तितलेंच बऱ्या तरेन सुटावो जावपाक शकता. आनी ताज्या खातीर जर नव्यो आयडियाज कितें तरी घेवपाक जाय, कितें तरी इन्क्लूड करपाक जाय जाल्यार ते करपाक शकता. किंवा पंचायत लेवलाचेर, म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर जर कितें बारीक बारीक कोणूय हेल्प करून त्या रिजनान त्या गोश्टींचेर जर फोकस करीत जाल्यारूय हो प्रश्न सुटावो जावपाक शकता. ह्योय गोश्टी परत एकदां विचार करपा सारक्यो आसा. आनी ह्या वेळार जेन्ना अमित बाब सारक्यो मनीस पुराय गोंय भोंवन हांच्या खातीर काम करता, आनी ही गजाल तितलेंच खरें. हांवेंय खूब कडेन ही गजाल पळयल्या खूब जाणां मदीं, जेन्ना सांजच्या टायमार जेवण घेवन येता आपल्या म्हणजे खंयचे जर पपीज आसा किंवा माजरां बीन आसा जाल्यार ती धांवन त्या गाडये कडेन येता, गाडयेच्या आवाजानूच त्या गाडये कडेन येता. आनी हें दर्शन तुमी खूब फावटी पळयलां आसतलें. सो लक्षांत घेयात ही गोश्ट. आनी अमित बाब, थँक्यू व्हेरी मच, तुमी टायम दिलो आमकां आनी तुमी तुमच्या मनांतली पोट तिडकीन तुमी ज्यो कितें सांगल्या त्यो गजाली खूब पोट तिडकीन आसा आनी एक कन्सर्न आसा म्हणून आसा. म्हण थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आनी जें कितें अमितान सांगलां किंवा तुमच्या मनांतल्यो ज्यो गोश्टी आसात ज्यो नक्की तुमी करतले इतलेंच आशा बाळगिता. गव्हर्मेंट, एनिमल हजबंड्री, तुमी सगळे मेळोन, आमी तुमी सगळे मेळोन ह्या गोश्टीचेर सुटावो करतले इतलें नक्की. आनी म्हाका दिसता सगळे लोक हाजेर विचार करतले आनी वावुरतले फॉर द बेटरमेंट ऑफ दी सोसायटी. आनी आमची सोसायटी म्हणटना बॅलन्स सोसायटी कशी आसता जाल्यार ते नेचर आनी ह्युमन बिंग्स हे जर वांगडा हातान हात घालून जर वता जाल्यार इट इज कॉल्ड अ बॅलन्स सोसायटी. जाल्यार ह्या गोश्टी खातीर आमी काम करतले. अमित बाब, तुमी आयले, वेळ काडलो ते खातीर देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक आनी एका खास कार्यावळीन तुमच्या मुखार हांव घेवन येता. आयज अशे व्यक्ती जांणी ह्या लॉकडावना वेळार जायती मदत जांकां गरज आसता तांच्या खातीर केल्ली आसा. बाय डिस्ट्रिब्युटींग फूड्स, मेडिकल हेल्प आनी वेगवेगळ्या तरेन ही मदत तांच्यांनी लोकां कडेन पावयल्ली आसा. एक गोश्ट आमकां ह्या वेळार एक पळोवपाक मेळटा तें म्हळ्यार मनीसपण. बऱ्या तरेन दुसऱ्यांक हेल्प करता आसतना, एकामेकाक पावता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. एक गोश्ट लक्षांत दवरा,
आमच्या गोंयांत जायते पेशंट्स परत मेळपाक लागिल्ले आसा कोविड-19 पॉझिटिव्ह. सो तुमी घरान रावप भरपूर गरजेचें आसा आनी अशे व्यक्ती जे तुमकां हेल्प करपाक फुडें सदांच आसतले आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत, ह्या वर्ल्डान हें नक्की आसा. कारण मनीसपणाचें एक बेस्ट एग्जाम्पल आमकां ह्या वेळार पळोवपाक मेळटा. आयज आमच्या बरोबर आसा नसिमा बाय. नसिमा, वेलकम टू द शो. Namaste. First question I wanted to ask you about how it started, like helping others, or how it all started. Yes, actually, let me introduce myself. I'm a youth ambassador for a United Nations affiliated organization called IMSIM. So, IMSIM basically is an organization based in the Middle East. Okay. Okay, so they target the malnourished sectors of African countries and Middle East countries. So, as an ambassador, I was settled over there, but then I came down for a family visit to Goa. So, due to lockdown, I was, of course, I couldn't fly back. So, with the help of a local NGO here in Goa, I have done a lot of charity and done a lot of social work in past 3 years. So my friend of mine, he has an NGO called I Help Goa Foundation. Okay. He came forward and then we both together took the initiative. From day one of the lockdown, we have been giving them ration and providing them with basic necessities like sanitizers and all that. So the challenges we have faced right from day one till now is because of less funds. We couldn't give every day. So today now, since it's been 21 days, we are cooking the food and we are serving at least 400 to 500 people. Per day. Yeah, per day. Wow. Okay, but तुम्ही कितें पळयलें नक्की when you went out जेन्ना फर्स्ट लॉकडावन जालें त्या वेळार खुबश्या लोकांक गरज आशिल्ली, बट what was in your mind and what you saw and when it started basically? See, what happened is we just went for a round to check around, and there were daily wage laborers standing on the road searching for food, and that was really saddening to see. So we decided and we took the initiative. So let's collect something and give them. So we just decided with our own, and so we got sponsors from abroad also to give them. We provided ration and all that for them on a daily basis. So for now they are fine, still fine. They still call us, ask for food and everything, but we still have challenges. We don't have funds. Oh, so per day 500 food you distribute? Yes. So right now my family personally is cooking the food at home, and we are serving about 400 to 500 people a day. Okay. Around Kalangu, Darpora, Shiolim, Mapsa. There are a lot of people outside on the road who has nothing to eat, and especially during this time it's really difficult. Okay, but there were many problems beside food. People needed medical help, or some laborers wanted to go home, and anything else they wanted. How you tackle all this? Most of them, they approached us because they want to go back to their villages. There are no transportation available as well. So they are going through a really tough time. And also about medical health, they ask us, and I mentioned about the NGO, right? So they try and get all the help for them from across Goa. Kya baat hai. And how you are looking at today's situation right now? There is some progress on daily wage labor since the work has already started. The construction and small businesses has started. So there's less of what we had seen in the past days. It was really worse, but nowadays it's a little better. They are just asking for food and nothing else. They can take care of themselves, and then they have already registered to go back to their villages. There are, I think, 75,000 laborers who has registered. That's really nice. Okay. Tell me something about your organization. I'm actually a youth ambassador, which is based in Dubai. It's called IMSIM. It's Okay. it's about superfood called spirulina. If you have heard. Mm-hmm. So with this superfood spirulina, it's an algae actually, Okay. green-based algae, it's grown in everywhere in part of India. We don't know it much until I got into the organization. So they treat malnourished kids with this superfood called spirulina in the form of juice or any sorts of food or chapati or anything like that. And we are mainly based in African countries. We have a headquarter in Kenya,
and in Dubai. हे खऱ्यांनीच खूप बरी गोष्ट दुसऱ्यांक हेल्प करप आणि दुसऱ्यांक जेन्ना हेल्प करता तेन्ना स्वताकूय खूप बरें दिसता. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वील बी वेन यू हेल्प पीपल एंड लॉट मेनी पीपल यू हॅव हेल्प टील नाव they give blessings and all. So how does it feel now? I actually feel blessed, and I've been doing this from a quite a long time. So it's become like a work for me, like everyday pleasure. I couldn't sit at home just watching them do this, so I go out every day to do this, and I feel really good. खऱ्यांनीच खूप बरें दिसता तुमचे कडल्यान अश्यो गोष्टी आयकता आसतना. बट एज अ वुमन वेन यू डू सोशल वर्क or helping others, how does it feel? And what about your family? Like your family was supporting you in this this thing initiative? See, right now we are in a situation, this virus doesn't see any gender, woman or a male, so we have to be in this together. We have to do this together. So as a woman, I've always been a competitive and the only person who can take the initiative. So for me, it's I don't see it challenging at all. I always put forward, and always I'm a helping hand for others. Okay, you said you were distributing food across Goa like Kandolim, Kalangut, Sholim. For this initiative, you need manpower also. So how you manage all this? Yes, we have very less members. So we just 4 or 5 of us, including my family members, I go around with the food. Oh, all your family members are there with you for these Yeah, initiatives. yeah, yeah. My uncles, my aunties, and especially the NGO director, Mr. Praveen Maurya, he's always there to help with the food drive. So we are 5, 6 people who go every day in our own cars with our own fuel. So nothing is given to us. It's just from our own pocket. क्या बात है. We are really proud of you, Nasima. And one last message I need for Goans from your side. My message, what I want to convey is we are sitting in our house, we are safe, we are getting the luxurious food. But then what I want to say is there are people out there who doesn't get to eat at least once a day. So I request everyone, just come forward. Don't come out of your houses. I'm requesting you not to come out of the houses. Still, we have here and there cases, and it's safe to be inside the house. I'm just asking you to come forward and give something to people who are already going out, risking their life to the others. My message is this: unless we have this virus, is not going away today or tomorrow. It's going to be there for quite a long time. So unless there is a miracle cure for this, so until then, we have to be at home and stay safe. Definitely, and I hope we will get vaccine very soon. Nasima, you were into modeling also, and this is different kind of profession. So how you manage all this thing? No, I am not a model anymore. I was model 4 years back, actually. I was a model in Goa, top model. Yeah, so I left that industry a long time back, since when I shifted to Africa as a profession, and then from there I took off. Like I never looked back for the modeling industry. I mean, it's a good industry, but not my profession. You like to help people. Yes, that's what I enjoy doing. It's a human tendency. When we help people, it brings a smile on our face, and I can see the same smile on your face, Nasima. And I think you really like what you are doing now. And thank you very much for taking time and talking to us. Thank you very much, Pavitrawat Prudent.